शेवटी त्यांच्या आपल्याच वाड्यावर पोचून उरताले पूण 11 दिसांच्या गणपती निमतान आमचे एकठांय येवपाक पावले आनी प्रत्येक वाड्या वयल्यान बरे आरती कार्यक्रमांचो मेळून एक अधिकांश असो आरती पंगड तयार जालो तो म्हळ्यार सावड्डे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आरती मंडळ बद्दलची आरती वाजवी पंगड म्हणून आमकां मेळटली भक्तीचा भाव जाली. नमस्कार, हांव विरा शिरोडकर, शिरोडीच्या गायला. म्हजो युनिट आसा कम्प्युटरायज एम्ब्रॉयडरी शालेय डिझायनाच्या नांवान. आमी हातूंत कम्प्युटरायज एम्ब्रॉयडरी करतात आनी डिजिटल प्रिंटींग करतात. सो हो बिजनेस स्टार्ट करपाक म्हाका गव्हर्मेंटानूच फंड दिल्लो अंडर प्रायम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम. हातूंतल्यान हांवें लोन काडलेलो 10 लॅक्साचो. सो तेणी स्पॉन्सर केलो मशिनरी बीन, सो ते लोनाचे थ्रू घेतलेली. आनी आतां म्हज्या बिजनेसाक 4 वर्सां जाली. ऑलमोस्ट ऑल ओवर गोवा म्हजे डिझायन सप्लाय जाता आनी आमी सगळे प्रकारची एम्ब्रॉयडरी करता. स्कूल लोगो, हॉटेल लोगो, इंडस्ट्रियल सगळे. आनी हेका लागून म्हाका हांव फर्स्ट जे कम्प्युटरायज एम्ब्रॉयडरी शिरोडा आमच्या शिरोडा विलेजीन हाडल्या. आनी द फर्स्ट वन गॉट कम्प्युटरायज एम्ब्रॉयडरी मशीन इन द शिरोडा विलेज. सो तेका लागून म्हाका एवॉर्ड बी दिल्ले आसा अंडर स्वयंपूर्ण सम्मान एवॉर्ड बाय डॉक्टर प्रमोद सावंत सर. आनी एक एवॉर्ड दिल्ली आसा आमच्याच शिरोडा प्रायड ऑफ शिरोडा बाय सुभाष शिरोडकर सर. आनी आरडीचे थ्रू म्हाका एवॉर्ड मेळिल्ले आसा. सो खूब अशें म्हाका अशें एवॉर्ड मेळिल्ले आसा. आनी आतां 4 वर्सां म्हळ्यार म्हाजो सगळ्या आवट ऑफ कंट्रीज म्हाजो सप्लाय जाला तेंकां. एट द टायम ऑफ G20 कॅश्यू फिस्टाच्या टायमार सुद्दां आमी लोगो क्रिएट केल्लो ऑन दॅट जूट बॅग एंड कुल्बी शॉल. बरो असो हें आसा. आयज तुमी संस्कृती उत्सव आयिल्ली आसा, लोकांचो कसो प्रतिसाद आसा? खूब बरो आसा. फ्रॉम द डे वन म्हाजो सेल खूब जाला. बरो आसा सगळें. रिस्पॉन्स बरो आसा. तेंचे इवन अरेंजमेंट सुद्दां बरें आसा. सगळें बरें आसा. आनी हांव आमचे जे सांस्कृतीक उत्सव हाणें आमकां स्टॉल दिलें तेज्या बद्दल तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. आनी आमचे GSLM जेंका लागून आमकां फ्री स्टॉल मेळटा तेका लागून तांकांय बी हांव थँक्यू म्हणटा. सपोज हे प्रॉडक्ट समज कोणाकय जाय जाल्यार तुमकां खंय येवन घेवपाची? सपोज तुमकां कितें ऑर्डर्स दिवपाची आसा जाल्यार तुमी म्हाका कॉन्टॅक्ट करपाक शकता. आनी म्हजो जो युनिट आसा तो शिरोडा आसा कम्प्युटरायज एम्ब्रॉयडरी युनिट शालेय डिझायनाच्या नांवान आसा. थँक्यू. तुम्ही स्वता तयार करताय? आमचे फुडले सरकार मंत्री वसंत सावंत. नांव कितें तुमचें? आनी समज प्रॉडक्ट कोणाक जाय जाल्यार ऑर्डर बी दिवपाक जाल्यार खंय दिवपाचें? जर कोणाक जाय प्रोडक्ट जाल्यार हांव हांगाच रावता पणजे नियर बाय कृष्ण मंदीर. कोणी कॉन्टॅक्ट करपाचो कोणाक जाय जाल्यार. सध्याच्या घराण्यात फुलेच्या वादाची परंपरा चालू आसा. बरे कलाकार उत्सव जाता भोवमान वादक गायक. तुमचें नांव कितें? हे सगळे प्रॉडक्ट तुमीच करता न्ही? आनी समज कोणाक हे प्रॉडक्ट जाय जाल्यार तुमकां कशें करपाक कॉन्टॅक्ट करपाचो? कोणाक ऑर्डर दिवपाक आसल्यार कशें हें करपाक तुमकां? लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा? हे तुमी सगळे स्वता करता न्ही? विराट का परिवार मेरे त्या साइडीन पडला आणि ह्या साइडीन लोक येतात. सगळे लोक त्या साइडीन वतात आणि गिरायक जे मनशाक खाता त्याच मनशाक गिरायक करतात आणि पळत पळत वता मागीर येता म्हणटा येत ना. फक्त हॉटेलात कोण घातला म्हणजे आमची गिरायक बंद जाला.
थंय आमकां वेगवेगळे स्टॉल्स मेळयले कांय वर्सां तुमचे टिवीर तुमचे केले मास्टर थंय सगळे कडेन फर्स्ट प्राइज घेतले ते आमचे गुगलाचेर आमचे ओपन जावं तसो संजय नायक आसा मागीर अशें आमी आपली मोदी टीम मदीं. म्हजें नांव तन्वी मणेरकार आनी म्हज्या स्टॉलाचें नांव जावन आसा तन्वी कलेक्शन. 5-25 वर्सां पासून म्हजी आवय हो धंदो करता. आतां हांव मुखार व्हरता हो धंदो. आमची स्पेशलिटी जावन आसा कपयाळी. पयलीं लोक धाकले माणे करतालीं, हे माणे करतालीं. आमी आतां व्हडली कपयाळी करतात. आमच्यो 25 बायलो आसात ज्यो आमचे खातीर काम करतात. आमी खंयचे सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर ना, पण आमचे स्वताचे बायलो आसात ज्यो आमचे खातीर हे काम करतात आनी कपयाळी करतात. कपयाळी म्हळ्यार गोवन हँडीक्राफ्ट. आमी तरेकवार एक्झिबिशनांनी गोंयभर पार्टिसिपेट करतात. लोकोत्सव, तरंग उत्सव, कंज्युमर शॉपिंग, खरेदी यात्रा आनी जी एक्झिबिशन जाता गोंयभर थंय आमी पार्टिसिपेट करतात आनी आमचे प्रोडक्ट्स घेवन वता. आमी कपड्या पासून हे कपडे दवरतात. ताजे बगर आमी नायट्यो आनी कितें कितें ह्यो आतां हँड शिविल्ल्यो नायट्यो ज्यो आमच्या गोंयांत खूब फामाद आसात. ते आमी कपडे हाडटात आनी शिवून घेतात. जे आमची डिमांड आसा. सो आमी खुबशे करतात. पर्स्यो करतात कपड्या पासून आनी त्यो विकतात. खणाच्यो पर्सी, कपड्याच्यो पर्सी, सॅनिटरी पावचीस सुद्दां आमी करतात. आमच्यो बायलो आसात ज्यो करतात त्यो. स्टेज असली पर्सी असली भरवी चादरां करता आमी विथ पिलो कवर्स. आनी आमचे कडेन असले सगळें आसा. टॉप्स कुर्ता जे आमच्या कपड्या पासून शिवतात. आमी हे संस्कृती उत्सवाक 10 दिसां खातीर करतात. 10 दिसां खातीर एक्झिबिशन पार्टिसिपेट करतात. पण आमकां गव्हर्मेंटान परमनंट वेन्यू दिवचो ज्या कडेन आमी हे आमचे प्रोडक्ट्स जे आमी करतात ते आमी लोकां पर्यंत पावूं शकतात. आनी कितें तरी परमनंट हे. आतां सध्या तुमी ह्या संस्कृती उत्सवा आयिल्ले आसा. लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा? लोकांचो प्रतिसाद एकदम उत्तम आसा. पावस खूब पडटा पण हांगा हे वक्रतुंड ग्रूप आनी संगीत आर्सेकरान खूब बरें वेवस्था केल्ली आसा. पत्रे घाल्ले आसा. अशें दिसता की पावसा खातीर कस्टमर हें जाता. कस्टमर येता आनी आपलो घेवन वता. सो बरो उत्कृश्ट प्रतिसाद आसा कस्टमरा कडल्यान. आमी संगीत आर्सेकरान वक्रतुंड ग्रुपा खातीर देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तांणी आमकां फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल दिता आनी हे 2 वर्सां सेकेंड वर्स आमी पार्टिसिपेट करता. आमकां बेस्ट रिस्पॉन्स. थँक्यू.
वक्रतुंड स्पोर्ट्स कल्चरान प्रोग्राम घडोवन हाडला संस्कृती उत्सव म्हणून कितें सांगून दिसता तुमकां? म्हजें नांव दामोदर सगळेकर, हांव वक्रतुंड स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबाचो एक मेंबर. वक्रतुंड स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब हो अरावंड 20 वर्सां फाटल्यान तयार जाला. पयलीं आमी स्टार्ट करतना क्रिकेट, फुटबॉल, मागीर ताजे आमी आरती मंडळ केलें. अशें करत करत मागीर आमकां ह्या शाळेंतूच आमी शिकिल्ले कारणान आमी ह्या शाळेक सरस्वती पुजन आसा न्ही तें मोठें अशें हाणी जायनाशिल्लें. सो तें आमकां करचेशें दिसलें. सो आमी परमिशन घेवन सरस्वती पुजन स्टार्ट केलें. अशें सरस्वती पुजन जाता आतां खूब वर्सान वर्स तें वाडत गेलें. मागीर मदीं आमी लॉटरी घेवन हें करून लोकां कडल्यान डोनेशन कलेक्ट करपाक, ते कलेक्ट केल्ले डोनेशना वरसून आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प आनी अशी जे पेशंट्स आसात तांचे खातीर एड्स तशी व्हीलचॅर, कॅलिपर्स हे आमी घेवन लोकांक दिवपाक सुरवात केली. अशें करून आमी मातशें सोशल हातूंत भितर जाली. गेल्ले वर्सा आमी जेन्ना हो प्रोग्राम करपाचो थारायलो सरस्वती पुजनाचो तेन्ना एक हें आयलें की आयडिया येयली की हें मातशें मोठ्या प्रमाणान करचें अशें. सो आमी हो धोपाजो आनी वाडोवपाचो हें केलो. तेन्ना आनी एक तातूंत भितर संकल्पना आयली की आमी स्वयंपूर्ण गोवा जे सरकाराची स्कीम आसा ताज्या अंडर हांगा जे लोक पळय हे आसात, बायलो आसात किंवा डिप्रायव्ड हे आसात लोक आसात, स्पेशली एबल्ड लोक आसात किंवा आर्टिस्ट आसात, हे आसा आर्टिसन्स आसात, तांकां एक माची दिवची ताचे वयल्यान ताणें आपलो जो पळय हे आसा कला आसा किंवा तांचे जे प्रॉडक्ट आसा ते हाडून ताणें एक 4 पयशे कमोवचे अशें म्हणून आमी हो संस्कृती उत्सव म्हूण केलो. तातूंत एक पार्ट दवरलो स्वयंपूर्ण मांड. स्वयंपूर्ण मांड म्हणल्यार जसो आमचो जात्रेक मांड लागता तशें आमी स्टॉल्स तयार केले. त्या स्टॉल्सांनी आमी लोकांक आपली जे पळय प्रॉडक्ट आसात ते सेल करपाक किंवा आपली कला दाखोवपाक प्रोत्साहन दिलें. गेल्ल्या वर्सा आमकां उत्कृश्ट हें आयलो, प्रतिसाद आयलो. पूण ह्या वर्सा आमी आनी स्केल अप करून चड नंबर ऑफ स्टॉल्स घालून खूब चड लोकांक हें केलें. तशेंच सायड बाय सायड आमी कॉम्पिटिशन्स, प्रोग्राम्स हे करून तांचे खातीर क्रावड कलेक्ट करप आनी ती क्रावड थंय येता. ती क्रावड मागीर तांचे खातीर गिरायक जाता, तांकां लोकांक डिस्प्ले जाता, लोकांक इन्फॉर्मेशन मेळटा. खुबशे लोक आसात ते जरी आज घेनात तरी नंबर घेवन दवरतात, परत फोन करतात की बाबी म्हाका थोडो मसालो जाय किंवा कोण म्हणटा आपल्याक तांदूळ जाय, कोण हें जाय म्हणटा मिरसांगो जाय म्हणटा, ताजो नंबर घेवन दवरतात. कोणाची पॉटरी हें तें डेकोरेटीव आयटम्स, इवन झाडांचे पसून झाडांचे आज जरी तांचे कडेन हें नासलें जेन्ना प्रोविजन जाता त्या दीस ते त्या मनशाक फोन करतात. अशे तरेन हे सगळे कडेन जे पळय कोण स्टॉल घालतात तांकां फायदो जावचो अशें आमचे इंटेन्शनान आमी हें केल्लें आसा. ह्या वर्सा तुमी लॉटरी कुपन कितें घातलें आसा? हय, तेच हो जो पळय सगळो खर्च आसा आनी हे मॅनेज करपा खातीर फंड कलेक्शना खातीर आमी लॉटरी हे केल्ली आसा. लोकांचो कसो प्रतिसाद आसा सद्या? लोकांचो लॉटरी खातीर खूब चड प्रतिसाद आसा. आमचे थोडेच बूक उरिल्ले आसात सामके, म्हळ्यार आज दर दिसाक अशे 100-200 बूक गेल्ले आसा आमचे ह्या हातूंत भितर. आनी तातूंत भितर लोकांनी आनिकूय डिमांड करून दवरिल्ले आसा ते आमकां दिवचे हे करचे. आतां आमी पळयलें की तुमी तरेतरेचे प्रोग्राम करता, आमी पळयलेले आसा लोकांची गर्दीय भरपूर जाता. कितें सांगून दिसता तुमकां? आमी लोकां कडेन हो संदेश पावोवपाक सोदतात की आमची जी संस्कृती आसा ताज्या जतन जावपाची गरज आसा. म्हणून लोकांकूय ती पळोवपाक मेळना किंवा हे भोगपाक मेळना. सो आमी हो जो पळय प्रोग्राम केला तातूंत आमी सगळे जे आसा ते ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स, ट्रेडिशन बेस्ड हे दवरिल्ले आसात. आरती, घुमट, मेळ, मागीर अभंग आनी लोकांक एक कडेन करून आमी आमची संस्कृती तांचे पर्यंत पावोवपाक सोदता. आजकाल जे नवी पिढी जी आसा ती थोडी भायर सरता, तांकां गायड करपाक कोण ना किंवा तांचे फाटल्यान कोण हें जावना. तांकां हांगच्यान एक मार्ग मेळटा की बाबा हें एक हें आसा, हेंय शिकूंक जाय, हें आपलें दायज हें तांकां समजता. आमचे एका प्रोग्रामाक आमी राहुल देशपांडे
जे गायक आसात तांकां आपयले हांगा ताजे खातीर खूब गर्दी जाल्ली, खूब लोकांनी दाद दिली. इवन आमकांय बी लोकांनी सांगलें की अशेच प्रोग्राम करत राव, आमचे हें जें आसा आमकां अशे प्रोग्राम आयकुपाक आवडटले अशें. ह्या प्रोग्रामा मार्फत आमी ह्या प्रोग्रामा खातीर गोवा गव्हर्मेंट तशेंच आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा हांची जी सगळी टीम आसा तांकां आमी धन्यवाद दिवपाक शकता. तशेंच आर्ट एंड कल्चर तशेंच बाकीचे डिपार्टमेंट्स तांणी RDA मागीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ताणें आमकां तरेतरेन म्हळ्यार दुसरे सगळ्याच्या रितीन आमकां हेल्प केला, सपोर्ट केला. ताजे खातीर आमी तांकां थँक्यू म्हणटा. सर आयज तुमी संस्कृती उत्सवाक भेट दिल्ली आसा, कितें सांगपाक शकता? संस्कृती उत्सव आसा तो म्हाका हाच्या पयलीं येवपाक संदी मेळ्ळी आनी आजूय येयला हांव. एक बऱ्यापैकी कार्यक्रम संकेत आर्सेकार करता आनी म्हाका गेल्ल्या वर्सा तेजे पयलीं पळोवपाक मेळ्ळा की खुबश्या लोकांक म्हळ्यार तांकां हांगा जे आपले आपली स्टॉलां घालून तांची जे कितें तरी पारंपारीक जे कितें तरी पिकयतात ते हांगा हें करपा खातीर तांकां मार्केट अवेलेबल करपा खातीर सगळीकडे अवेलेबल करून दिता. त्याच बरोबर गेली 10-11 दीस हे सांस्कृतीक कार्यक्रम दवरून प्रत्येक दिसाक वेगवेगळे कार्यक्रम दवरून लोकांचें मनोरंजन करप. सगळे लोकांक जे म्हणजे ग्रामीण भागांत समज गजाली अवेलेबल जायनात तो एकठांय हाडून दिवपाचें काम बाब संकेत आर्सेकारान करता. एक बरें दिसता की अशें ग्रामीण भागांत जावपाची गरज आसता. ग्रामीण भागाचे लोक आहा ते सगळेच काही सगळे कार्यक्रम जायनात, पूण असले कार्यक्रमाच्या निमित्यान सगळ्या पळोवपाक संदी मेळटा. आनी हांव पळयता गेल्ल्या वर्साक पयले अशे अनेक जे भव्य अशें जो एक्झिबिशन जेणे करून सगळे जे आमचे गोंयचे लोक आसात जे पारंपारीक जे आपले जे पिकोवपी आसात तांकां खंय तरी एक म्हणजे मार्केट उपलब्ध करून दिवप, तांकां खंय तरी गिरायक जावप, तांकां कितें तरी एक फायनान्शियल सपोर्ट करप हे उद्देश आसा. आनी बरें काम सोशल काम तो करीत आसता. एक बरें दिसता अशेंच प्रत्येकाने असली कार्य अशें करपाची गरज आसता. सोशल कार्य म्हत्वाचें, सगळ्यांचे बरोबर घेवन वचप, सगळ्यांक ज्या पद्दतीन जाय तशें काम म्हणजे तांकां सगळें इनवॉल्वमेंट करप, जावं युवा पिढी आसतली, महिला आसतली, अशे पद्दतीन त्यांनी बऱ्यापैकी 10-11 दिसाचो कार्यक्रम केल्लो आसा. गेल्ल्या वर्साक हांवें तांकां शुभेच्छा दिल्ली, ह्या वर्साचे हांव शुभेच्छा दिता की अशे उपक्रम जे केल्ले कारणांनी सगळे लोक इनवॉल्व रावतात, इनवॉल्व जातात आनी तातूंत भितर लोकांचें मनोरंजन जाता, प्लस तांकां कितें तरी करपाची संदी मेळटा. ही बाब संकेत आर्सेकारान करून दिल्ली आसा. हे खऱ्या अर्थान बऱ्यापैकी सोशल वर्क. नाव कितें? आणि आम्ही खूप जण मिळून गावठी झाडां 2 वर्सां आम्ही हे काम केल्लें आसा. आणि आम्ही हे सगळे जे मटेरियल प्युअर तेल, सनफ्लावर तेल, तशें जो म्हाल आमी यूज करता तो सगळो ब्रँडेड यूज करता, म्हणजे तशें पाम ऑयल बी कांय यूज करना. आणि जर तुमकां कोणाक हेची ऑर्डर दिवपाची आसा जाल्यार आमचो एड्रेस सोनीनगर सावर्ड्या गोवा, हांगा आमी हे सगळें तयार करता. तशेंच ह्या संस्कृती उत्सवांतल्यान आमकां एक बरी संदी दिल्ली आसा की आमचे जे कितें आमी आयटम करता ते आमकां लोकां मुखार प्रस्तूत करपाक आमकां एक बरी संदी दिल्ली आसा. त्या खातीर हांव सांस्कृतीक आनी मंडळांचे खूब आभारी आसा की तेंच्यांनी आमकां संदी धडधड जावपा सारकी बरी हेल्प केल्लो आसा. आमचो गांव संकेत आर्सेकार खूब कश्ट घेतलेले आसा आनी आपूण तेजे मात हाय लेवलार नायक दलाल, प्रवीण कामत, सूरज गावडे, शिवम संत्रा, कुशल सावंत, गोरक्ष रासायकर, साहिल गावस, राजचारी, साईराज नायक, विद्येश भोसले, नंदीश चारी आणि हेरम आसा, टॉवेल आसा, शॉली आसा, साडयो आसा, टेबल मॅट आसा. माझे नाव
आमचे एसएजीचें नांव आसा श्री सिद्धिविनायक एसएजी, तेतून हांव प्रेजिडंट म्हणून काम करता आनी हांव शिरोड्यासून येयल्लें आसा। आमी हे हँडलूम तयार करता। हे हँडलूम तयार करपाक खूब प्रॉब्लम आसता। पयलीं सुतां आसता, ती सुतां रोल आसता, ते रोल मागीर ते बॉबिनाक व्हरून ते वास काडून ते ताका काम आसा आनी ते काम आमी करता। आमी तरेतरेचे आयटम करता, साडयो करता, टॉवेल करता, शॉली करता, मागीर लुंगी करता, मटेरियल करता, सगळें तयार करता। आतां आमी पयलीं आमकां 1 वर्स ट्रेनींग दिली गव्हर्मेंटान, आमकां स्टायपंड मेळटालो 1,000। आतां आमची 6 सेंटरां तयार आसा थंय, 6 सेंटरांनी काम आसा आनी हाका भरपूर डिमांड आसा। एकदम पळय कसलें फंक्शन आसलें कितें आसलें आमकां एकदम 30 40 मागयता। आमचो हँडलूम डे म्हणून सेलेब्रेशन केल्लो एसेंब्ली हॉलान परवरी, थंय आमी एका दिसाक 1,70,000 सेल केला। एका दिसाक ट्युरिजमान घेतले, DRDAन घेतले, लोकांनी घेतले, आमचे आमदार आसले तेंच्यांनी घेतले, म्हळ्यार खूब एका दिसाक। आनी आमचें प्रोडक्शन चालू आसा, डिमांड भरपूर आसा। आनी कितें आसा कुणबी न्हू ते, ती आमची संस्कृती आतां आमी परत तयार करपाक गेला आनी आमकां आमी ब्रँड घेतले आसा। म्हळ्यार थंयसर सुद्दां लोक येवन भरपूर कॉलेजीची भुरगीं, स्कुलाची भुरगीं पळोवपाक येता तयार कशें करता पळय ते आमी तांकां तो डेमो दाखयता। आनी आमी लोकोत्सव करता, सारोस करता, हांव तो गोंया वयता। आतां 27 पेपर बॉम्बे वचपाचें आसा, हें 5 दिसाचें एक्झिबिशन, म्हळ्यार अशें आमी एटेंड करता आनी आमचे पयशे आमकां मेळटा। आनी सरकाराचो कितें तुमकां हेल्प आसा कितें? हय, आमकां हेल्प पयलीं आमकां आमचो आमदार आसलो सुभाष शिरोडकर सर, आनी तेणें आमकां हेल्प केलें। प्लस GSRL आसा न्हू, ते आमकां हेल्प करता प्रत्येक एक्झिबिशन एटेंड करपाक। तेंच्या तर्फे आमी एक्झिबिशन एटेंड करता। आनी आतां आमी हांगा येयलीं उत्सवाक, आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो। म्युनिसिपालिटी फर्स्ट टायम लायला आमी संस्कृती उत्सवाक, आमी फर्स्ट टायम लायला। आमकां ते GSRL दाखयले आनी संस्कृतीचे हांव खूब आभारी आसा। तेंच्यांनी आमकां हेल्प केलें आनी आमचे माननीय CM प्रमोद सावंत तो आमकां असलें करपाक खूब हेल्प करता आनी आमकां फुडें काडपाचो प्रयत्न करता। आनी तेंची एक इच्छा आसा आमी स्वयं जावपाची, आमी स्वयं म्हणजे स्वताचे मागण्या स्वताच्या पांयार उबी रावपाची तेंची इच्छा आसा। ती आतां आमी बायलां फुडें सरून करता। आनी दुसरें म्हणल्यार एक मोटिवेचें स्वप्न आसा, प्रत्येक बायलान लखपतीनी जावपाची आनी अशें ह्या ल्हान ल्हान प्रोग्रामाक फुडें सरून अशीं बायलां लखपती जावची आसा। सद्या लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा हांगा? लोकांचो प्रतिसाद हे कुणबी खूब आसा। हे कुणबी जे आसा न्हू ताका भरपूर प्रतिसाद आसा। बाकी सगळे आयटम सगळीं जाणां करतात, पूण हे कुणबी हांवें तयार केला न्हू ते नवीनूच घेतली आसा। लोक थंय पळोवपाक भरपूर येता आमकां, डेमो पळोवपाक कशें करता। थोड्या दिसा हे मशिनाचेर करता, पूण ह्या मशिनाचेर हे सुतां पासून आमी तयार करता हो कपडो। आनी म्हाका आनी एक सांगपाचें आसा, आमचे GSRL आनी हे संस्कृती उत्सव हेंच्यांनी आमकां हांगासर आपयली, आमकां जागो दिलो, आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो, लोकांच्यो वळखी जाल्यो, ऑर्डरी जाल्यो, सगळे आमी खूश आसा। आनी इतले दिसाचो एक्झिबिशन आमी हे लायिल्लें आसा, तेतून आमी खूश आसा। फक्त 2 दीस पावसा खातीर मातशे प्रॉब्लम जाले लोकांचे येवप वचप, नाजाल्यार बाकी सगळे अरेंजमेंट तेंच्यांनी बरें केल्ले आसा। तुमी पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।